बुधवार 17 जानेर सांत आंतोन बोतो मुखेल वोड तुजो हात सोड नियाळाक आदार समाजांत वायट चलता तें पळोवंक जायना जावन एकलो तरणाटो आपूण एलिसावांक वसूंक तयार जाता. समाजाचे देगेर आसलोल्यांक आदार करूंक लागता हें पळोवन दुसऱ्या पक्षाचे मनीस ताका हो वावर करूंक आडायतात. ताचेर बेश्टेच नाका जाल्ले गुन्यांव घालून ताच्या फामिलीक स्वतावून धंद्याचेर आडखळी हाडून ताका नाका पुरो करतात. तरणाटो आपलो वावर ल्हान दुबळ्या पासत करीत रावता. बऱ्या साद्या हुशार मनशांक चड दुस्मान आसतात. कुर्नाटकायेन भरून तांकां वायट करूंक ते सोदतात. हो जायत्यांचो आमचो जिवितांत खासगी अनुभव. वायटाकारांक वो पिडेक सांपडलोल्यांक जेजूचें काळीज रोखडेंच वळटालें. हे फारिझेव बेस बरे जाणा आसले देखून कसली निबा पळोवन ते जेजूक आडावूंक सोदताले. सोनवाराचो दीस देवाचो दीस म्हणून ह्या दिसा वावर करून देवाचे समर्थी आड वेता म्हूण जेजूक फासावंक सोदतात. आमी सगळीं पातकी आनी जेन्ना कोणूय आमचे मदलो बरें कोत्ता तें आमच्या मनांनी आटापूंक जायना. जायते फावट आमी समजता त्या मनशाक आनी कसलो तरी आपलो आधार वा आपलेपण आसा देखून तो अशें कोत्ता आनी आमी असल्या बऱ्या मनशांक पयस कोत्ता. म्हजो थाराव बरेपण करतल्यांक सांगात दिवंक समाजांत सुदारप हाडूंक प्रयत्न करतली.